संकष्टाने स्वतः तुका हुसक्या कोणती स्वतः तुका खुशालपणान स्वतः तुका सगळे कडेन स्वतः तुका दिसा फांतोडू देताना काळजांतले हे उद्गार स्वतः आयच्या दिसा जेसर बुजत तुका दोनया ते भेटोयता दुखा बोरीत आसता तेदना म्हजे भितर सुस्कात स्वता हांव कोंतोलोन कितें करचें धन्याचेरच पातयेवन रावचें. मोगेच्या भाव भयणीनो बोवा परबयचो स्वागत तुमकां मागताय आमी सच्या बलिदानाक. आनी आज आमी देवाच्या वर्त्या मोगान बरोवन लायकाचो आयतार संभ्रमता. लायकांक मेळिल्ले मिसांवा खातीर देवाक आर्गां दिता आसतना मिसाचें बलिदान व्हडा मोगान आनी कलत्या काळजान पवित्र इंद्राच्या नांवी आतां आमी संभ्रमया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. जेजू क्रिस्त म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो भोव वर्तो स्वागत तुमकां परत ह्या मिसाच्या क्रिस्ती बलिदानान भागीदार जावच्याक. कित्याक आमी क्रिस्ताचे करे सिद्ध जावंक आमकां आपोवणें दिलां. क्रिस्ताक वेंगोवंक आनी ताच्या वाटेन चलोवंक आमकां ताणें आपयलां. आनी हें आपोवणें थोड्यांक मात न्ही, हर एकल्या कितें आपोवणें आसा. प्रत्येक तरान आज आमी लायकांची वर्ती सेवा श्लाघन करता आसतना लायकांनी इगज मातेंत आपुरबाय तरान इगज माता उखोवन दवरूंक आदार दिल्लो जावन आसा. ह्या जाग धर्मीक आनी लायक सांगाता मेळोन एक पिरगस चलयता आसतना लायकांचो मोठो वावर आनी मोठो सांगात ही पिरगस जिवाळ दवरूंक आमकां आदार जाता. आनी तसलें बरेंपण देवान आज आमकां दिलां. क्रिस्ताचे करे गुणो आमी बगून क्रिस्ताच्या वाटेन चलोवन ताका समासारकी जिणी जियोंक ताचे लागीं कृपा मागया. प्रत्येक तरान भोव पवित्र रितीर ह्या मिसाच्या बलिदानांत पात्र घेवंक आयतीं जावन आमच्या पातकांची वळख दन आमी म्हणया. हांव पातकी सरपदता देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता. मनान चिंतून तोंडांत उसारून वायटा धरून आनी बरें सणून हांवें जायतीं पातकां गेल्यान हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो पवड अपराध. ह्या पासून भगवान सदांच संवकार मरये सगळ्या देदूतां आनी भक्तां आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्वत्या लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सरपदता देवा आमची काकूत करूं आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक फावो. आमेन. सोमिया काकळूतको सोमिया काकळूतको क्रिस्ता काकळूतको क्रिस्ता काकळूतको सोमिया काकळूतको सोमिया काकळूतको महिमा देवा महिमा देवा महिमा देवा उन्सर्गी
आणि शांती ताच्या इष्ट संसारी. सर्वे स्पोरा देवा सर्गींच्या राया सर्पद्वेदान देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता. आम्ही तुका दिन वाजता तुझ्या तोर वैभवापासून आम्ही तुका वाखाणता. सौम्य जेसू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्या स्पुता सौम्य देवा देवाची शेळये तू संसाराचे पाप काढताय आमची काकडूत कर. तू बापाच्या उजव्या बसलाय आमचे मागणे मानून घे. कित्या पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे महिमे. जेसू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर. आमेन आमेन आमेन. प्रार्थया सपददामच्या मगळा बापा तुझ्यावर त्या जिवितान आम्हा सर्वांगे तुझ्या वांटेली केलाय. लायकाच्या इतर दिसा सर्वांगे ते मिसां दिल्ले आसता ते मिसां पड करूं आनी संपूर्ण पंथाप आमकां कृपा दी. हे आमी मागता आमच्या सुम्या देवता जेजो क्रिस्ता वरवीं तो कर देव तुझ्या पवित्र आत्म्याचेपणान जियेता आनी राजवर चलयता सस्ताच्या सस्ता. आमेन. पयलें वसाप रायाच्या दुसऱ्या रायाच्या पुस्तकांतलें वसाप. एक दीस एलिशा शुनेमाक आयलो. थंय एक ग्रेस्त स्त्री जियेतली. आपणागेर जेवंक तिणें ताका आग्रो केलो. ह्या उपरांत हर एक पावटी तो ते वाटेन वेताना थंय जेवंक रावतलो. तिणें आपल्या घोवाक म्हळें आमचे वाटेन केन्नाय येवन वचून आसा तो मनीस एक भगेवन मनीस म्हूण हांव खरेंच जाणा. देखून आमी ताचे पसोत माळ्यार एक कूड तयार करुया आनी तातूंत एक काट एक मेज एक कदेल आनी एक दिवो दवरुया. तो आमगेर येता तेन्ना ताणें थंय रावयेत. एक दीस तो थंय आयलो आनी वयल्या कुडान न्हिदोंक गेलो. एलिशान फुडें उलोवन विचारलें तिचे पसोत कितें करूं येत. गेहजीनान जाप दिली तिका कोणूच पूत ना आनी तिचो पती म्हातारो जाला. एलिशान म्हळें तिका आपय. ताणें तिका आपयली आनी ती येवन दारा कडेन उबी रावली. एलिशान तिका बसयलें. फुडल्या वर्सा ह्याच वेळार तूं एका पुताक वेंगेन धरतली. देवाचें उतार हें. देवाचो उपकार. तुझी दया सर्वेस पोरा सदांकाल गायनानी वाखाणतलो. तुझी दया सर्वेस पोरा सदांकाल गायनानी वाखाणतलो. तुझी दया सर्वेस पोरा
सदांकाल वाखंतोलो. संततीच्या संतती तुझे विश्वासीपण परगतोलो. तुझो मोग ससनाक बालता तसो तिरकेलाय म्हूण हांव जाणा. तुझ्या विश्वासीपणाची बुनियाद सर्गार तुवें घाल दवरल्याय. तुझी दया सर्वेस्परा सदांकाल गायनांनी वाखांतलो. उल्हासाची बोब मारनन बोगासली पर्जा करीच बागी. तुझ्या मुखामळाचो उजवाडच ती सोलतात सर्वेस्परा. सदांच तुझ्या नावांतय ती आनंद भोगतात. तुझ्या नितीवंतपणान वस्तली तांचे सुबामपण. तुझी दया सर्वेस्परा सदांकाल गायनांनी वाखांतलो. तूंच तांची वडवी तूंच तांचे बोळ. तुजी हेच दयेन उखोल दोन आमकां जैतेचे कोम. खरेंच सर्वेस्पर आमचे रक्षणाचे दाळ. इस्रायलाचो पवित्र देव खरेंच आमचो राजा. तुझी दया सर्वेस्परा सदांकाल गायनांनी वाखांतलो. तुझी दया सर्वेस्परा सदांकाल गायनांनी वाखांतलो. बागयोन पावलून रोमकारांक बरयलोली चिटी वेलें वाचप. भावां भयणीनो, आमकां सगल्यांक पविस्नानाच्या समयार जेजू क्रिस्तान बुडोवन काडल्यात. म्हणजे ताच्या मरणांत बुडयल्यात हें तुमी नकलोत. म्हणटूच पविस्नाना वरवीं ताच्या वांगडा ताच्याच मरणांत आमकां निकिपिल्यात. कित्या पासत जसो बापान आपले मोहिमे भरीत पदवेन क्रिस्ताक मेल्ल्यांतलो पुनर्जिवंत केलो, तशेंच आमचें जिवीत सारकें नवें जावचे खातीर अशें केलां. पूण क्रिस्ता बरोबर आमी मेल्यो जाल्यार ताचे बरोबर आमी जिवी आसतल्यो हो आमचो भावार्थ. कित्याक क्रिस्ताक देवान मेलेल्यांतलो पुनर्जिवंत केलो, म्हणटूच ताका आनीक मरण ना. मरणांक ताचेर आनीक कसलीच पदवी ना हें आमी जाणो. तो मेलो तेन्ना पातकाचे पदवेंतलो एकेच फावटीन तो सारकोच सुटलो. आनी ताचें जिवीत आतां सगळेंच देवा खातीर. तर तुमचे विशीं अशेंच समजात की तुमी पातकाचे पदवेक मेल्लीं जाल्यात आनी क्रिस्ता जेजूच्या एकवटान तुमचें जिवीत सगळेंच देवा खातीर. देवाचें उतर हें. देवाचो उडोपकार. उद्गार. हाल्लेलुया सर्वेस्पराक जय. हाल्लेलुया सर्वेस्पराक जय. हाल्लेलुया सर्वेस्परा जय जय. हाल्लेलुया सर्वेस्पराक जय जय जय. विंसून काढली पर्जा तुमी रायाळ याजक वर.
एक पवित्र राष्ट्र काळोखात धांवन आपल्यान विंचल्यान उजवाडाक तुमकां आपयल्यान देवाची उत्तम कृत्या तुमी गाजोया. हालेलुया सर्वेस पोराचय. हालेलुया सर्वेस पोराचय. हालेलुया सर्वेस पोराचय. जय. हालेलुया सर्वेस पोराचय. जय जय. सर्वेस पर तुमचे सोवे असो. तुमचे सोवे आसू. सामात्या प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताचे शुभ अर्थ. महिमा तुका सोम्या. ते वेळी जेजू आपल्या 12 जाणांशी सांग म्हणालो, म्हजे वंसड आपल्या बापायचो आवयचो मोग करता तो म्हजो सीस सांग योग्य न्हय. म्हजे वंसड आपल्या पुताचो वा दुयेचो मोग करता तो म्हजो सीस सांग योग्य न्हय. आपलो कुरीस घेवन म्हज्या मेटांनी चलना तो म्हजो सीस सांग योग्य न्हय. आपलो जीव वाचोवंक सोदता तो आपलो जीव वगडयता आनी म्हजे पासत आपलो जीव वगडयता तो आपलो जीव वाटयता. तुमकां स्वागत दिता तो म्हाका स्वागत दिता आनी म्हाका स्वागत दिता तो म्हाका धाडलेल्या स्वागत दिता. प्रावाद्याक तो प्रावादी देखून स्वागत दिता ताका प्रावाद्याचो प्रतिफळ मेळटलो आनी नितीवंताक तो नितीवंत देखून स्वागत दिता ताका नितीवंताचो प्रतिफळ लाभतलो. आनी जो कोण म्हज्या हाती ल्हानांतल्या एकल्याक तो म्हजो पाटलादार देखून एक कोप शेळें उदक लेगून दिता सतत हांव तुमकां सांगता ताचो प्रतिफळ ताका सुखाचो ना. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. वाकाणी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्त रे म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, कोंकण खरावळींत 18व्या शतमानांत भावार्था खातीर दगदवणी जायत्या जाणांनी भोगुल्ली आनी जायत्या ह्या जागांक परगटणी करच्या हर एकल्याक तांकां धर्न तांकां पयस धांवडयलें आनी अशें आसता क्रिस्तांव समुदायांत एक कुटुंब एका पिरगेच्या कोणशा रावोन आपलो भावार्थ जिवाळ दवरता आनी हे कुटुंब त्या सगळ्या बंदपासांत दगदवणेंत भियान आसलें तरी भावार्थ तांणी सोडूना. आनी तो भावार्थ कसो तांणी उरयलो पळया. त्या कुटुंबांत आसलो एकलो प्रायवंत मनीस आनी तो त्या क्रिस्ताच्या वर्त्या भावार्थांत जियोंक आशेता. इगर्जे दांबलो मिसां बंद पडली ह्या जागांक गाडीपार केल्लें हें सगळें पळयत आसतना धार्मीक आचारान आडवरले. ह्या जाग नासतना त्या काळार एका लायक प्रायवंत मनशान तो भावार्थ उंचायेक धरन उखल धरन तो सांबाळिल्लो. आयताराचे क्रुसिफिक्स आनी बायबल दवरन तो सांगाता तेणें आसल्यांक मागण्यांक आपयतलो. वाते पेटोवन मागणें करन तेच करन ताणें भावार्थ मुखारसून व्हेलो. उपरांत मिशनरी आयिल्ल्या वेळार त्या घरांक या त्या लोकांक ताणें विचारलें, कोण तुमकां आदार दितालो, कोण तुमकां आदार जालो हो भावार्थ उखाल धरूंक म्हणटना तांणी बोट दाखयलें जावन आसा त्या प्रायवंत मानेस्ताक. आनी ती म्हणा लागली, ह्या मानेस्तान आमी सर्वांकीत सांगात हाडिल्लें, आमकां सांगात दवरलें मात न्हय आमी तेच मागण्यान बळादीक जावच्याक मिसां ना तरी मागणें आमी सोडूना, जेजूचो सांगात आमी सोडूना. मोगेच्या भावान बेडनो एक लायक इतल्या वर्त्या भावार्थाची ड्युटी उखल धरता आनी सगळ्यांकी आसल्यांक सांगाता हाडटा आनी तो एकलो मात्र न्हय, तो भियेन आसतना आपलें काम करता. आज आमी पयल्या वाचपांत पळयलें जाल्यार त्याच रायाच्या पुस्तकांत एलिशा प्रोफेत तेणें जावन पाशार जावन वेताना ती ग्रेस्त स्त्री ताका चोवंक दिता आनी तिच्या दादल्या कडेन म्हणटा, हाका आमी घरा आपव्या. वो आमच्या घरा येवन असो मनीस
भोव भाग्यवान मनीस सांग बरो ताका एक कूड आमी तयार करया आनी तिचे उदारपण उपरांत कितें जालें मोगाचें न्हू एलिशा प्रवादी तिका आशिर्वाद दिता आनी म्हणटा तुका एक भुरगो जल्मतलो आनी अशें आसता देवाच्या वर्त्या आदारांत तो भुरगो ते एलिशा प्रवादीन सांगल्या प्रमाणे जल्मोंक कारण जावन आसा तिचें उदारपण तेंच आमी पळयता उत्पत्ती ग्रंथांत अब्राहम आपल्या घरा आयिल्ल्या तेगा जाणां त्या सैऱ्यांक कितल्या आपुरबायेतरान पळयता तांकां बरें करता वाडटा तांच्या सकयल बसोवन ताणें जेवतना तांची सोबाय तो सागता मात न्ही उपरांत ते उठोन वेतना तांच्या पैकी एकलो म्हणा लागलो पुढच्या वर्सा आमी हांगा येता आसतना ह्या जाग्यार एक आसतलो तुका एक चेरको भुरगो पळया देवाच्या वर्त्या मिसावान आमी वांटेली जातना देवूच आमकां आपुरबायेतरान सांबाळटा आनी तेंच बरेंपण सदांच आमच्या जिवनांत जियोंक देव आमकां आदार दिता आसतना संपावलू हाच्या वाचपान आमकां म्हणटा नवी सुरवात तुमच्या जिवनाची तुमी करूंक जाय परण्यो पातकांच्यो संगती आमी सोडून नव्या जिवितान मुखार वचोंक जाय आनी तेंच मुखार व्हरनो जेजू कितें म्हणा लागलो तुमी म्हजो पाटलाव करतात तर तुमी म्हजो कुरीस घेवन येवंक जाय आनी ल्हानांतल्या ल्हानांक तुमी तें कितें करतात तेंच म्हाकाच तुमी केलें त्या खातीर जेजून खेदाळें म्हणलें आमी एका कंतराद्वारे गायता म्हज्या ल्हाना भावांक कितें तुमी केलें म्हाकाच तुमी केलें म्हज्या ल्हाना भयण्यांक कितें तुमी केलें म्हाकाच तुमी केलें पळया आपुरबायेतरान जेजू आमकां दाखयता सर्गा राजाक वेची ती सो मेठां ही सो मेठां जेजू आज वर्त्या तरान आमकां दाखोवन दिता आनी ताचो प्रतिफळ कितें म्हणून आमकां दाखयता आमी आज जेजू वर्तो पाटलाव करीत जाय जर अतिवर्तो मोग ताचो करूंक जाय आमच्या देवाचो मोग हर एकल्याचे चड आमी करूंक जाय एका थोड्या संवसारचो लौकीक मोग आमी करून आमच्या भाव भयणीक आमकां सोडूंक जायना आमी तांचो पयलो मोग करता आनी उपरांत देवाचो मोग करता म्हळ्यार तें सारकें न्ही म्हणटा तांचो मोग करून वचो म्हण तो सांगना पूण पयल्यान पयलें तुज्या देवाक पयलो स्थान दी पयलो मान दी आनी त्या प्रमाणे पयलो गावराव दी ताचो पाटलाव कर ताच्या उपादेचो प्रमाणे तूं जिये आनी उपरांत तुज्या भाव भयणीचो आवय बापाय सगळ्यांचो कर पूण जो कोण पयलो स्थान मान देवाक दिता ताका देव वर्त्या तरान प्रतिफळ दिता आनी तसलो प्रतिफळ दिता आसतना मोगाचे भावन आनी भयणीनो आमचो प्रतिफळ ह्या संवसाराचो न्ही आमचो प्रतिफळ त्या देवान सर्गाच्या दायजान आमकां वांटेली करचो आनी सर्गाच्या दायजाक वाट आमी चलच्यो संवसार जावन आसा एक पांपाळे म्हणटा ह्या पांपाळ्यान वता आसतना आमची तयारी हर एका वेळार जावच्या खातीर जेजून आमकां आज म्हळें कितें हांव भुकेलो तुमी खावंक दिलें हांव तानेलो तुमी पियोंक दिलें हांव एकसुरो आसतना म्हाका सांगात दिलो हांव परकी आसतना म्हज्या सांगाता तुमी आदार दिलो आनी त्याच प्रमाणे विणगो आसतना म्हाका तुमी न्हेसयलें आनी हांव बंदेंत आसतना म्हाका तुमी सुडका दिली पळया ही सो मेटा जेजून आपुरबायेतरान सर्गाच्या दायजा वचो आमकां दाखोवन दिल्यान त्या देखून ह्या संवसारान जियेत आसतना पांपाळें जावन आसा हो संवसार आमी वेता आसतना जायते जाण आमकां भेटतात आनी ह्या हर एकल्यांकी आमी आदार दिता आसतना आमी सर्गाचे राज तयार करून दवरता आनी तें प्रतिफळ जेजू आज आमकां बसयता तर मोगाचे भावन आनी भयणीनो आमचें जीवन सुपर्द करूंक आमी खालते जावंक जाय क्रिस्ताक खरें सक्स जावंक जाय नांवार्थीक टीव्ही प्रसंगदार आर्च बिशप फुलटन जेशीन ताका भोव शार्तो ब्रिलियंट आनी तो शिकोवन आसतना ताचे ते जाणवाय पळोवन ताका 2 युनिवर्सिटींनी ताका प्रवेश दिलो आनी ते म्हणा लागले तुवें आमकां येवन जावन जॉयन जावेत शिकोवंक आनी तो ते दोनी युनिवर्सिटीचे ऑफर लेटर काडून गेलो बिस्पा लागीं आनी बिस्पान ताका म्हळें थंय पोंतार एक हळ्ळी आहा पळय थंय वचून तुजी सेवा दी मागीर पळया आनी दोनी युनिवर्सिटीचे ताका ऑफर लेटर ताणें थंय धरलें तो गेलो त्या हळ्ळेक
आणि आबुरबाय तरान सेवा दिली. ताच्या उपरांत ताचे सेवेक मानवल त्यात बिस्पान ताका उत्तम शिक्षण आपणावच्याक ताका धाडलें दुसऱ्या युनिवर्सिटीक. खालतो तो जाल्ल्या देखून तो थंय वचोंक पावलो. ना जाल्यार म्हाका तित्त जाय, म्हाका इत्त जाय. आज आमच्या जिवनांत थोड्या जिवन कित्याक आमी आमचे बेस सोगडोन घेता म्हळ्यार ह्या खातीर म्हाका हें जाय, हें मेळनातल्यार हांव बेस सांबाळिना, हें जाय, हें मेळनातल्यार हांव उराना, म्हाका जायना, हांव येता. म्हज्या भावन आनी भयणीनो, तो बेस न्ही, ते खेळ. त्या देखून खरो बेस आमी सांबाळटना धार्मीक जावन, ह्या जाग जावन, लायक जावन आमच्या जेजूच्या वरत्या मिसावांत आमी वांटेली जाता आसतना खरो भावार्थान आमी जिवंक जाय. एक उद्देश आमकां आसा, तो खरो उद्देश आमी दवर मुखार वचोंक जाय. कितें तो उद्देश? जेजूचो पाटलाव करचो. सगळ्या तुज्या काळजान, सगळ्या तुज्या मनान त्या जेजूचो पाटलाव कर. आनी तेन्ना हें सक्कडी हें जाय, तें जाय, तोच जागो जाय, होच जागो जाय, हांगा दिल्यार मात वता, थंय दिल्यार मात वता, हें सगळें खंयचेंय उराना. तुज्या वडिलान सांगल्या जाग्याक तूं वेता आसतना, खालतो जाता आसतना जेजू तुजे सांगता समकता आनी तुका त्या त्या मिसावांत आपुरबायेचे वरती प्रगती दिता. आनी तें जावन आसा स्थानमान जेजून आमकां दिवचें ताचो पाटलाव केल्ल्या खातीर. असले वरते मिसांव आमकां सर्वांक दिलां, लायक जावं दी आनी कोणी जावं दी. ते सगळे मिसांव आमी संभ्रमया आनी त्या मिसावांत वांटेली जावन आमची पवित्र सभा चिवाळ करूंक आमचे मिनत करून कितले आमकां शाती आसा गी, तितली थांग आसा गी, तितले इगज मातेक आमी दिवया. आमेन. सर आमी आमचो भावार्थ एका निजा देवा थंय उसारुया. एकाच देवाक सतमंता सर पददार बापतो सर्गा आनी पृथ्वीचो दिसता आनी ना दिसत्या सर वस्तूंचो रचणार आनी एका सुम्या जेजू क्रिस्ता सतमंता देवाचो एकलोच पुतो सर काळा परवीं बापा तावन तो जल्मला. देवा तावन देव उजवाड तावन उजवाड खऱ्या देवतान उपजलो खरो देव. तो देवा तावन जल्मला, ताका रसूंक ना. बापाच्या सैमसो ताचेर सर वस्तू केल्यात. आम्हा मनशां बसत आनी आमच्या सडवणे पासत सर्गात तावन तो देवलो आनी पवित्र आत्म्यावरवीं अवकार मेळची उदारी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो आनी आमच्या पासत पांच पेल ताका गुस्सा मारलो. ताणें कश्ट मरण सोंसलें, ताका अनेके पिलो आनी पवित्र पुस्तक प्रमाणे तिसऱ्या दिसा तो पुन्हा जिवान जालो. सर्गात चडलो आनी बापाच्या उजव्या बसला. चिव्यांची आनी मेल्यांची मनसूब करूंक वैभवान तो परतून येतालो आनी ताच्या रजवटकेक शेवट आसचो ना. आनी पवित्र आत्म्या सतमंता ईश्वर आनी जीवदातर तो बापा आनी पुता जावन निप जाला. बापा आनी पुता बरोबर ताकाय समसारको नमस्कार आनी महिमा पावो. प्रभा देवा वरवीं तो उलयलो. एकेच पवित्र कॅथॉलिक आनी दंतरे स्थापिल्ले देवसभे सतमंता पातकांच्या भक्षणा खातीर एक पवित्र स्थान आसा म्हण मानता आनी मेल्यांच्या पुन्हा जिवनपणाक आनी सश्टाच्या जिविता विश्वासून रावता. आमेन. मोगाळ भाव भयणीनो, आमी चड एका काळजाची आनी एका मनाची जावन आज मागता आसतना पापाच्या इराद्या खातीर आमी मागया. संवसाराच्या सर राष्ट्र आनी झुजांची हातेरां प्रत्येक जावन अणभव हातेरां सण समाधाना खातीर वावरूंच्याक आमी विनंती करुया. राष्ट्र चलोवच्या सर राजकीय फुडाऱ्यांनी तांच्या ताब्यान दिल्ल्या लोकांची सेवा करूंक, आमकां दिली पृथ्वी आमी जोगासणेन सांबाळूंक आनी कृशी करच्या चड रयतांक तांच्या कृशेक जाय पुरतो पावस आनी गरज सवलताय फावो करूंक, भुरग्यांनी क्रिस्ती मावल्यांनी वाडोवंक, धर्मीक संगतींनी गामान दिवंक, फावो ते बरी माध्यमाचो उपयोग करूंक, आमच्या भुरग्याच्या चड लायक फुडाऱ्यांक सर्वांगी ल्हान समुदायाच्या वर्त्या मोगांत तांणी एकामेकाक सांगात दिवच्याक मार्गदर्शन दिवन तांणी कुटुंबान समाजेन पवित्र सभेन दिवची सेवा सदांच आशिर्वादी जावं दी आनी उंचली जावं दी. ह्या मेजा बोवारी जमल्या हर एका भुरग्यांक सांबाळ आनी ह्या येवकारीच्या बलिदानांत एक आबुरबायेची काणीक जावं आमकां निर्मी. ह्या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवें. आमेन. पापा नामचे लागी दिवूंक तुका उतम देणी
देखून आम्ही ही तुझी बोरगी आखी प्रीतूम करता वेदी तिचे तुका समर्पिता संसारांतली सर्वांसोसनी मोगाळ बापा गे तू मानून एनसाम गेले वोड उणे पोर तातान कालसी दितांव घालून तुका समचेन्स इणर पोर. म्हज्या मगच्या भाव भयणीनो, म्हज्या आनी तुमचें बलिदान सर्पदा देवा बापा मानता तसलें जामणो मागात. हे तुमच्या हातान ते बलिदान आपल्या मनाक आनी मैमेक आमच्या आनी अख्ख्या पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पर देव मानून घेऊ. सर्वेस्पर आमच्या मंगळा बापा, आमी बेटावची काणीक जावंक जावं दी आमच्या जिविताचे वर्तेकून आनी त्या प्रमाणे आमी सदांच खऱ्या सेवे बरी जिवान जिवंक तुज्या वर्त्या ह्या काणीके दोरी आमकांय तो निर्मी हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो, तुमचे सोवे आसो, आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पर आमच्या देवाक देन वासोया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्पर पवित्र बापा, सर्पदा आनी सजनाच्या देवा, सरकाळी आनी सतय आमी तुका देन वासोवंक फावो. हो कायदो नेतीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तो जानान सवदारी सगळ्या मनशाकडे आसतना तांच्या उदार खातीर आनी तांच्या बरेपणा खातीर तुज्या एकल्याच पुत्या संवसारांत धाडिलोय. ताणें आमचो सय मोग केलो की ताचे खरें शिस्पण आमकां ओपोवन दिलें आनी ताच्या कश्टा मरणांनी पुन्हा जिवनपणा वरवीं नवें जिवीत आमकां दिलें. त्या संतोच्या नादार उल्हासता सगळो संवसार आनी सर्गींचो सदळबार निरंतर गायतात तुझे मोखा. पवित 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 दळबारांचो सर्वेस्पर तूं. सर्गानी संसार बदला तुझ्या वैभवान. ऊन सर्गी तुका जय, ऊन सर्गी तुका जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय. ऊन सर्गी तुका जय, ऊन सर्गी तुका जय. बापा, करस तूं पवित्रतून सगळ्या पवित्रपणाची जरी तुझ्या पवित्रत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर पण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कोडू आणि रगत. आपल्या सुकुशाने कश्ट मरण ससंग वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वचून तो मोडलो. तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस घेयात आनी कयात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परिचवण जाता ताणें खास घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें, ही तुमी सुमेस घेयात आनी हांतलें पियेया. ही म्हज्या रक्ताची खास नव्या आनी सश्टी करळचें रगत पातकाच्या बक्षान मेळच्या तुमच्या बसत आनी सुमेस मनशां बसत तें वाळवतलें. हे म्हज्या उगडासाक करात.
बाबा तसं गोड परगटूया. सौम्या जेसू तुझे मरण आम्ही समारंभता, तुझे पुनर्जीवन पण आम्ही परगटता. तुझ्या येण्या सौम्या जेसू आम्ही अतिरिक्ता. बापा जेच्या मरणासणी पुन्हा जीवनपणास आम्ही भक्तीपणे उगडास करता आणि अजिवित सोडा आणि सोडायचे काल तुका समर्पिता. तुझे मुखार येऊन कारण तुझी सेवा करू आमकां पाव केले देखून आम्ही तुका अधीन वाचता आणि जेची कूड आणि रगत सेवतेला आम्हा समेजता पवित्र आत्म्यार एकठांय कर म्हण आम्ही नम्रतायेन मागता. सर्वेस्वर आख्या पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुझ्या पयस सभेचा उगडास काढ आणि लियो आमच्या बग्यान बापा सर आमच्या गोळी बापा सगळे आज की वर्ग बराबा तिका प्रिथी मोगान वाडय. पुन्हा जीवनपणाचो बरोवसो धरून मेल्यान त्या आमच्या भाव भयणीची काकूत करे. तांकां आनी तुजे इश्टगते मेल्या समेजता तुज्या परचाळीत मुखामळ पळोवंक पाव कर. आम्हा समेजतांची दया कर म्हण आमी मागता. ओंकार मरे देवाची माये संगती बग्यान दंत आनी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर असीस संप्रांसीस संपाद पियो समांतनी समक्लारा बरोबर सष्टाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांच्या सांगता तुजी महिमा आमकां पाव कर. जेजू क्रिस्ता तुझ्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोद्वेदार बापा सर्वंदन आणि वैभव तुका ससनाच्या ससना. सगळ्यान भोव मोगाचे आणि अपुरबाईचे प्रार्थना आमकां शिकयला मोगाचे न्हू ते प्रार्थना एका काळजाचे आणि एका मनाची जावन आमी आतां म्हणया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी सर्गा जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळण्यां पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवा. सर्वेस्परत सर्व वायटांतले आमकां निवा. दया करून ह्या जिवितांत सवस्का आमकां दी. सर्गींचें भाग आनी आमच्या सडवंदार जेजू क्रिस्ताचे येणे भरोशानत रखतले आमकां तुज्या उदार काकुळदीन सर पातकांतली सुटय आनी सर आघातांतली वाटय. कित्याक राजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सौम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दमदतामुळे तुमकां शांती दवरता आनी म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पण तुज्या पयस सभेच्या भावार्थाचे दिश्ट घाल आनी तुजे खुशेपरम तिका शांतीन आनी एकवटान सांबाळ. तुजी येता आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. समेची शांती समाधान आनी माय मोग सदांच तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. माय मोग आसो आनी एकवट संगीत जावन एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेडये संसाराचे पाप खातेले आमची काकळूत खोर. देवाचे शेडये संसाराचे पाप खातेले आमची काकळूत खोर. देवाचे शेडये संसाराचे पाप खातेले आमकां शांती दी. आमकां शांती दी. भोव मोगाच्या भाव भयणीनो पळय आमचो समे जेजू हर एकल्याच्या जिवनांत आमचो कुरीस घेवन ताच्या फाटल्यान येवंक आनी त्याच्या बरी आमी जावच्याक आनी ताचो पाटलाव केल्ल्यांक यथेश्ट मोपान प्रतिफळ बसयलेलो जेजू असो जे जेवणाक आपयलेले आमी सर सुभागी. सौम्या तुवें म्हजे भितर म्हाका पावना पूण तुजे कुसूत्रान म्हाका भलायकी मेळटली.
मोजा लाना बावा किते तुमी केले माकाच तुमी केले मोजा लाना बोयणी किते तुमी केले माकाच तुमी केले हांव बुकेलो तुमी खावंक दिले हांव तानेलो पियोंक दिले बोगातेरास मोजा सर्गीच्या बापाचे मोजा लाना बावा किते तुमी केले माकाच तुमी केले मोजा लाना भयणी किते तुमी केले माकाच तुमी केले सो कोण म्हज्या नांवान एक कोप शेळें उदक लेखून दिता ताका तसो प्रतिफळ केदांस सुकून सोना म्हणटा आमचो स्वामी प्रार्थया सपद आमच्या मंगळा बापा तुझ्या आत्मेक काण तुवें पिंदिलाय ह्या कणाद्वारे आमी संदिग्ध परिस्थितींत आमकां धगधोण येतना भियेन आसतना खऱ्या जिवितांत तुजो पाटलाव करूंक आनी तुजी सेवा करता आसतना हेरांच्या गरजांक पावोवन हे खरे सक्सीस आमकां निर्मी हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे आमेन सर्वेस्पर तुमचे हिसावे आसो तुमचे सोवे आसो आणि सर्पाद वेदा देव बाप आणि पोत आणि पवित्र आत्मा तुमचेर आशीर्वाद घालो आमेन वापर पैतारानो युगज मातेंत जिवाळ सांदे जावन चाक वसने आर क्रिस्ता शांतीन आणि मोगान तुमकां धाडटा देवाचे वोडुकार जेजू सो पाटलाव सदां संकता जेजू सो पाटलाव सदां संकता जेजू सो पाटलाव सदां संकता पाडिवे सोना पाडिवे सोना पाडिवे सोना पाडिवे सोना मोगाळ पुत्रा सोवे ओंकार मरे आशीर्वादे आमकां जेच्या पवित्र काळजां भुरग्यांक तुज्या दे तुजे आशीर्वाद भगवान कुसाचे कुरवेन निवर आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन.